देव बरो दीस दिवं तुमकां सोमेस्तांक मोगाचेनो. आज आमी क्रिस्त येण्याच्या पयल्या आयताराची देवस्तुतेंत भाग घेवंक सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती आमकां जागृत रावा म्हणलो संदेश दिता. हो काळ कुरपेन भरलेलो काळ. ह्या काळांत आमी विशेश रितीन मागणे आनी प्राजीत करूंक उलो आसा. अशें जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक आत्मीक तयारी करूंक जाय आसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागून घेवया. तशेंच आज आमी आमच्या फेरगजेचें फेस्त आचरण करता आनी प्रत्येक रितीन जेजूच्या पवित्र काळजाक मान करता. आयचो संदेश जावन आसा, काळजा दिव्यांत मोगात तेल घेवया, जेजूच्या येण्याक तयार रावया. होच ध्येय आमी ह्या आदमेंताच्या काळार आपणावन आमची कुटुंबां तशेंच आमची पेरगज कुटुंब जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पया. आतां उबी रावन प्रवेश गीत गावया. जेजू क्रिस्ता आमचे पासून संवसारी धाडलोय. पातकाक फाट करून जिणी बदलूंक ताणें उलो दिलो. पवित्रत्वाद्वारे आमकां कृपेन भरून देण्यांनी नेटयले. जिणे पैनार आमच्या पवित्र उतर दिवून मोना उसवाडायली. गायता व्हड संतोषान, गायता व्हड उल्हासान. तुजी कृत्यांनी आनी पदवी महिमा गाजोवन सोम्या तुका आमी वंदिता. गायता व्हड संतोषान, गायता व्हड उल्हासान. तुजी कृत्यां
सुमिस्तांक बरो दीस मागता आनी बरें फेस्त मागता. हांगासर आज हें संभ्रमीक फेस्त पेटोवंक फादर ऑल्विन रिचर्ड डिसोज आमचे आदले सहायक पाद्र्या पायल्यात. तशेंच आमचे मुस्तुसेरे पाद्र्या आमचे फिरगसगार पाद्र्या पायल्यात. तांकां सर्वांक हांव स्वागत म्हणटा आनी तुमकांय हार्दिक स्वागत. हे कोविडाचो वेळ आमी संभ्रमीक फेस्त करचे न्हय म्हूण निर्धार केला. तशेंच साद्या मापान आज देवान आमकां राखल्या खातीर अर्गां दिवं म्हणून आमचे फिरगेगोळी मंडळीचे परिशदेचे अपेक्षे प्रमाणे आमी आज हांगासर सांगाता जमल्या. देखून तुमी दोनी मिसाक सकाळच्या मिसाकी आतांच्या मिसाकी व्हडा संख्यान आयल्यात आनी भोव उमेदीन आयल्यात. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर कोवीड रुली पाळोवंक आसात, सोशियल डिस्टन्स पाळोवंक आसा, मास्क घालूंक आसा. ते उडास आसूं दी. कित्याक म्हळ्यार खंयच्याय रितीर आमी ही पिडा विस्तारूंक कारण जावंक नजो. आज ह्या मिसांक हांगासर अर्गा मिसां दिल्ल्यांत आलिशा फेर्नांडीस जल्मा दिवस फातिमा वाडो, सेलीन डिसोज जल्मा दिवस फातिमा वाडो, रिशल कोरेया जल्मा दिवस फातिमा वाडो, रेशमा मोरास जल्मा दिवस कुर्सा वाडो, लिली सिक्वेरा जल्मा दिवस सांत पावल वाडो, रिशॉन मोनीस जल्मा दिवस सांत पेद्रो वाडो, हेरल्ड गोन्साल्स कुटाम सांत आंतोन वाडो, मेरी मेंडोजा कुटाम पंपई वाडो, जुलियाना पिंटो आनी कुटाम जेजुराय वाडो, लिली डिसोजा कुर्सा वाडो, इग्नेशियस लोबो बाळो जेजू वाडो, नवीन सिक्वेरा कुटाम सांत आंतोन वाडो, फिलोमिना लोबो आनी कुटाम बागेवन कुटमा वाडो, फ्रांसीस फर्नांडीस सांत आंतोन वाडो, हेनरी मार्सेल मोतेरो मदर तेरेजा वाडो आनी रोशन प्रवीण मोनीस फातिमा वाडो. आमचे भुरगे हेजे सर लोकां पासो ती आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. जेजूच्या पवित्र काळजाच्या सावळे काल जिवच्या मोगाळ फिरगसगारांनो, जेजूच्या पवित्र काळजा मुखांतर आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर देवान वतुल्ल्या सर्व उपकारां खातीर अर्गां दिवच्याक ह्या वेदी बोवारी आमी आसां. जेजूचें पवित्र काळीज संकेत मोगाचें. आज आमी देवाचो मोग आमी पेल्यांतय उसारूंक, पेल्यांतय व्यक्त करूंक आनी मोगाची शांत समाधानाची जिणी जियोवंक आयची देवस्तुती आमकां उलो दिता. आज आमची हर एकल्याची कुटुंबां आमी देवाच्या पांय तळा दवरया. संवसारभर विस्तारलेल्या मारेकार पिडेतावन आमकां सुटका मेळच्या खातीर आमचे हर एकल्याच्यो गरजो ह्या वेदी मुखार देवा मुखार आमी भेटोवया आनी फावो ते परी हें बलिदान भेटोवच्याक आमी आदलेलो सुखी स्वामी उडास करया. देवा लागीं बोगसाणें मागया. सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गन्याव सरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट आदरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवन सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सस्तेच्या जिविताक पावो. देवाकून सर्गी आणि शांती
प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आयच्या दिसा दबाजीक परबे दिसा तुज्या प्रितीवंत पुताचें काळीज आमी आनंदान वंदितांव आनी त्यास ताच्या परिमीत मोगाच्या देण्यांचो दिनवाशी काळजान उगडास करतांव. हे सदां वावते जरींतलें दैवीक जिवीत आनी तांतू आटापलेली कुरपेची सुबाम देणी घेवन दादोशी जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्वेच्या एकपणांत जियेता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससना. इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. तुमचो सर्वेस्परा आमचो बाप, आमचो ताराक, हें तुजें पुर्विलें नांव. सर्वेस्परा तुज्या वाटांतावन पयस सरूंक आमकां कित्याक दिताय. आमी तुजी भिरांत धरिना जावंक आमचीं काळजां कित्याक दारून करताय. तुज्या सेवका खातीर, तुज्या दायजाच्या कुळया खातीर परतून ये. अंतराळ पिंजून तूं सकल देंवन आयलोय जाल्यार तेन्ना पर्वत तुजे मुखार थरथरते आसले. तूं करतलोय म्हणून आमी चिंतूंक नासलीं तीं भयंकर कृत्यां तुवें केल्लीं तेन्ना तूं सकल देंवलोय आनी तुजे मुखार पर्वत थरथरले. आपणाचेर पात येतल्या पासत असलीं कृत्यां करतलो तुजे सारको दुसरो देव आसा म्हणून कानांनी कितेंच आयकूंक ना, दोळ्यांनी कितेंच पळोवंक ना. प्रामाणीकपणान जियोंक संतोशतल्यांक आनी तुज्या वाटांनी चलतल्यांक तूं भेटोवंक येताय. वय तूं आमचे रागार जाल्लोय कित्याक आमी तुजे विरोध पात केलें. जायतो काळ आमी तुजेर उपराटून आसल्याव. आमी सगळीं अशुद्ध मनशां परी जाल्याव. सगळें आमचें प्रामाणीकपण मेळ्या वस्त्रा भाशेन आसा. पानां भाशेन आमी सगळीं भावतांव आनी वाऱ्या परी आमचे अपराध आमकां लोटून व्हरतात. कोणूच तुजें नांव उलो मारिना. तुका घट धरूंक कोणूच जागो जायना. कित्याक तुजें मुखामोळ आमचें मुखलें लिपयलें आनी आमकां आमच्या खोटेपणाची अधीन केली. तरी सर्वेस्परा तूं आमचो बाप, आमी माती, तूं कुंभार. कित्याक आमी सगळीं तुज्या हातांत तो वावर. देवाचें उतर हें. पळसळ आमचे पडून दी आनी आमकां सोडवो लागतली. देवा आमकां पाटी हाड, तुज्या मुखा मोळासो पळसळ आमचे पडून दी आनी आमकां सोडवण लागतली. पळसळ आमचेर पडून दी आनी आमकां सोडवून लागतली. देवा आमकां पाटी हाड, तुज्या मुखा मोळासो पळसळ आमचेर पडून दी आनी आमकां सोडवून लागतली. देवा इस्रायलाच्या गवळ्याक आयक आमकां. केरुबाच्या मजगत सिंहासनार बसलेल्या प्रकाशी सार तुजी पदवी तूं उठय. आमची कुमकी घे
पसळ आमचेर पडोवन दी आनी आमकां सोडवून लाभतली. दळीबरांच्या देवा आमचीशी पाटी सेगीता पाटी परतून आमकां पळय. हे तुजी दाखवली विशाल उगडास कर. देवा आमकां पाटी हाड तुज्या मुखां मोडलासो पसळ आमचेर पडोवन दी आनी आमकां सोडवून लाभतली. तुज्या उजव्या हातार लायलेले दाखवाली आपणा खातीर ल्हान व्हड केल्ल्या तुज्या पुताक तुज्या सतांनी बाळकून सांबाळ. तेद्वा आमी तुजी सरशिली पयसरून वेची ना. आमकां निवया जिवान भर तेद्वा तुजी कीर्त आमी गायतेल्या. देवा आमकां पाटी हाड तुज्या मुखां मोडलासो पसळ आमचेर पडोवन दी आनी आमकां सोडवून लाभतली. देवा आमकां पाटी हाड तुज्या मुखां मोडलासो पसळ आमचेर पडोवन दी आनी आमकां सोडवून लाभतली. सांब पावलून कोरींतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, देव आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां लाभो. तुमचे पासत हांव सदांच म्हज्या देवाक अर्गां दितां. जेजू क्रिस्त तें तुमकां दिल्ले कृपे खातीर हांव ताका अर्गां दितां. ताचे वरवीं सर तरांनी तुमी ग्रेस जाल्यात म्हूण हांव अर्गां दितां. तुमी सर जानवायेन भरल्यात आनी ती फावो ते परी उसारूंकी तुमकां कळीत आसा. कारण क्रिस्त पासून हांवें दिल्ली साक्ष तुमचें तें इतल्या परिपूर्ण तरान तीर जाल्या की आतां कसलेंच आत्मीक देणें तुमकां उणें नासता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्तच्या उगडपणाक तुमी अत्रेगून आसात. आमचो सुमी जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावच्या दिसा गुन्या वाविने बेडशाक तोच तुमकां शेवट पर्यंत शाबीत सांबाळटलो. आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्याच्या एकवटान भागीदार जावं तुमकां आपयलेलो देव सदांच विश्वासी. देवाचें उतर हें. Alleluia, alleluia, alleluia.
सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो भाग्यवंत मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्तचे शुभार्थ जेजू आपल्या शिसांक म्हणा लागलो सत्रायेन रावा जागरण करा तो वेळ केदळा येत म्हणून तुमी नेणात ती घडी पयणार वेतल्या एक मनशाक आपल्या साकरांक एक एक जबाबदारेचें काम दिवन घर राखवाल्याक जागृत कर म्हणून सांगून आपलें घर सोडून गेल्ले बरी देखून तुमी जागृत रावा कित्याक गरसो धनी केदाळा येत सांजेर की मोद्यानेर कोंब्या सदर की उजवाडतना हे तुमी नेणात नाजाल्यार तो अवचित येत आनी तुमी न्हिदोन पडल्यात तें पळयत तुमकां हांव सांगता ते सगळां की सांगता जागे रावा देवाचे उतर हे काळजा दिव्यांत मोगातेल घेवया जेजूच्या येण्याक तयार करया जेजूच्या पवित्र काळजांतय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो पयल्या सुवातेर तुमकां हर एकल्याकी फेस्ताचे उल्हास पाठयता आज आमी देवाच्या मोगांत आमी देवाचो मोग कितें आनी देवाच्या मोगांत आमी रावून पेल्याच्या मोगांत आमी जियोंक आयची देवस्तुती तशेंच आयची वाचपां आयचो संदेश आमकां उलो दिता सांत पावल कोरिंथकारांक बरयलेल्या पत्रांत 13व्या अध्यायांत मोगा विशांत भोव अपुर्बाय रितीन उल्लेख करता मनशांच्या आनी देवदूतांच्या सर्व भासांनी हांव उलयन तरी व्हड प्रवादपणाची कामां म्हाका करूंक शकतात तरी या व्हड जाणवाय म्हाका आसा तरी जर म्हज्या काळजांत मोग ना तर हांव आवाज करतले वाटले बरी किणकिणतेल्या ताळा बरी म्हणून थंयसर सांत पावल म्हणटा म्हजें थंय कितलें वर्तेपण आसल्यार म्हजें थंय मोग म्हणलो ना म्हज्या काळजांत मोग ना तर हरयेकी व्यर्थ म्हणलें सांत पावल सांगता मुखार सुनू थंयसर सांत पावल मोगाची विविध लक्षणां आमच्या मुखार दवरता आनी निमाणें म्हणटा भावार्थ बरवोसो मोग हे 300 गुणां पैकी मोगूच भोव वर्तें जर मोग आसा थंय भावार्थ आसा जंय मोग आसा थंय भावार्थ विश्वास ह्या बरवोसो आसा म्हणलें सांत पावल आमकां कळीत करता आनी हे सगळी आमी आमच्या सालत्या जिवितांत अनुभव केला जावंक पुरो ह्या संवसारांत जल्मल्लो हर एक मनीस मोगाक अत्रेकता तशेंच आमचे बाबारी आसची प्रकृती तशेंच रुखजडां मुंजती मोगाक आशेतात आवंडेतात हे आमकां सार्वसामान्य जावन कळीत जाल्लें सत फेब्रुवारी म्हयन्यांत इंजिनियरींग कॉलेजींत एक टेडॅक्स टॉक म्हणून आमी आयोजन केल्लें तुमी युट्यूबार पळयशात जाल्यार थंयसर तो व्हिडियो तुमकां पळोवंक मेळटा थंयसर त्या टेडॅक्स टॉक म्हळ्यार थंयसर संवसारांतलीं ह्या विविध जाग्यांतलीं विविध नावाडीक मनशां थंयसर येवन तांच्या जिणवेचो अनुभव तांणी आमच्या मुखार सांगचो आनी ह्या वर्साच्या त्या घडितांत थंयसर आसलो विशय जावन आसा लव कॉन्कर्स ऑल म्हणजे मोग सगळ्यांकी व्हरतो ह्या मोग सगळी जिखूंक शकता म्हणलें सत आमकां थंयसर कळीत जालें थंयसर जायत्या नावाडीक मनशांनी येवन तांच्या जिविताचो अनुभव तांणी तांच्या जिणयेंत पेल्यात ह्या समाजेंत कशें तांणी बरी सेवा तांणी
तांणी केली आनी तांकां प्रेरण कोणू म्हणलें तांणी आमचे मुखार दवरलें. तांचे पैकी एक व्यक्ती आमच्याच समाजाची आमी हर एकल्यांनी माध्यमांनी तिच्या विशयांत जाणा जाल्या हांव तिची कामां आमी फाटल्या दिसांनी जायते रितीन पळयल्यांत ती जावन आसा कॉरिन रस्किना. कॉरिन रस्किना म्हणली ही स्त्री आमी जाणा कोडयाळांत ह्या कोविडा वेळार तिणें केली ती कामां. थंयसर निर्गतीक आसच्या अनाथ आसच्या त्या मार्गार आसच्या त्या व्यक्तींक तिणें जेवण वाडल्लें तें घडीत आनी तिणें वायट समसो चलोवचो आनी ताच्या मुखांत्र निर्गतीक मनशांक तिणें मोग दिवचें आमी पळयता. आनी हे विशयी तिणें त्या दीस तिचे जिणेची कथा ह्या जिणेची काणी आमचे मुखार दवरली आनी तिणें त्या निर्गतीक मनशांक कसो मोग दिलो आनी तिच्या जिवितांत जाल्लें तें बरेंपण बदलावण आनी तें अजाप तिणें आमचे मुखार दवरलें. हें सगळें तुमी पळयतात तर युट्यूबार खंडीत जावन तुमकां एका रितीची झींट मारूंक साध्य आसा. आनी थंयसर ती म्हणटा एक चली ती काजर जावन थोड्याच दिसांनी तिका कॅन्सर पिडा म्हणून डाक्टर सांगतात. एका रितीन कॅन्सर पिडा म्हणटा आसतना तिच्या जिवितांत हर एक तिणें होकडावन घेतलें म्हणून चिंतलें. पूण तिका समाजेंत आसच्या निर्गतीक व्यक्तींक निर्गतीक मनशांक कितेंपणी करी जाय आनी तांकां म्हजो मोग तांचे थंय हांवें वांटून घेवचें म्हणून वर्थ मेहनत ती करता आनी निर्गतीक आसच्या त्या मार्गार आसच्या त्या व्यक्तींक वचून ती तांची सेवा साकरी करता. अशें सेवा साकरी करता आसतना तिका भुरगीं नातलीं भुरग्याचें देणें नातलें कित्याक तिका युटिरसाचें कॅन्सर आसलें सिस्ट आसलें तिका आनी अशें तिका भुरगीं जायनात म्हणून डाक्टरांनी सांगल्लें. आनी ह्या वेळार तिका आपणाक भुरगीं नात आनी समाजांत आसले हर एकलो म्हजी भाव आनी भयणी तांकां म्हजो मोग दिजे म्हणून ती मुखार येता आनी अशें ती ल्हानशी सेवा आरंभ करता. मुखार वेता आसतना एक दीस कॅन्सर पिडा विशेश जाता आनी तिसऱ्या हंताक ती पावता आनी मरणाच्या तणेक ती पावता. पूण मोगाळ भावनो आनी भयणीनो थंयसर तिणें सांगलें ती उतरां ती निमाणे घडी आसली पायप ट्यूब तिच्या तोंडांत नाकांत हर एक कडेन आसले आनी म्हाका कितें जाता म्हण कळीत नातलें. त्या वेळार हर एक लोक जे कोणाक आश्रमांत हांव तांची सेवा साकरी करताली ते हर एक लोक कलतेपणान मागतालीं आनी तांच्या मागल्ल्या त्या ताचो फळ जावन आजुनी हांव तुमचे मुखार जिवंत आसा. तांच्या मागण्याचो फळ तांकां तिणें तिचो मोग तांचे थंय वांटून घेतल्या वरवीं तिच्या जिवितांत तिची भलायकी पाटी आयली मात्र न्ही. मोगाळ भावन आनी भयणीनो तिका डाक्टरान सांगलें तुका भुरगीं जायनात म्हणून आनी आज तिका 20 आनी 6 वर्सांचें चेडूं भुरगें आसा. हें सगळें तिका कारण जालें तिणें पेल्या थंय देवाक पळयलें आनी पेल्या थंय देवाचो मोग तिणें वांटून घेतलो हाचे वरवीं तिच्या जिवितांत जाल्लें ती बदलावण. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमी हर एकलो जाणाव आमी हर एकलो दिसपडत्या जिवितांत मोगाक आंवड येता. हर एकल्याक मोग भोव गरजेचो. भुरगीं आवय बापायचो मोग आसल्या वरवीं मात्र आपल्या आवय बापायक ती गौरव दितात. जर भुरग्यांक आवय बापायचो मोग नातलो तर खंडीत जावन भुरगीं आवय बापायचो मोग ती करती नात या ताका गौरव ती दिती नात. वडिलांक आपल्या भुरग्यांचो मोग आसा देखूनच ती रात दीस कश्ट काडन वावंट काडन ती आपल्या भुरग्याच्या पोशणा खातीर ती दिसपडतें वावर करतात. एक काजरी जोडे एकामेका मोगांत रावता. जेन्ना म्हणसर ते काजरी जोडे मोगांत एकवटान रावता तदळ म्हणसर मात्र ते सांगाता रावूंक साध्य आसा. जेन्ना एका दादल्या थंय इल्लोसो स्त्रिये थंय आनी दादल्या थंय इल्लो मोग उणो जाता त्या दीस तांच्या काजरी जिविताक अंत्यमणी येता. काजरी जिवितांत इल्लेशें चडवणें जाता झगडें जाता उलोवणें जाता पूण तांचे थंय तो मोग उणो जायना. जर मोग आसा तर मात्र तें काजरी जिवीत बाळगूंक साध्य आसा. आमी कुटुंबाचो मोग करता. आमी खंयसरी वचोंक बरो परगांवांत वचोंक बरो या हेर खंयच्याय जाग्याक आमी वचोंक बरो पूण आमी हर एकलो आमच्या घराक पाटी येवंक अत्रेकता कारण आमकां कुटुंबाचेर मोग आसा.
कुटुंबाचेर मोग आसा जाल्यार मात्र आमी कुटुंबाक फाटी येता. आतां आमी मीस जावन खंय खंय वचना, आमच्या घराक वेता, कित्याक आमच्या कुटुंबांत घरांत मोग आसा. आमची मुंजती पळया, घरांत आसल्यो मुंजती. आमी पेट्याक या माजराक एक बरेंकर खाण घालें, ताच्या लागीं खेळल्या तर तस्सो मोग ती मुंजत पाटी दिता. जेन्ना आमी त्या मुंजती गेल्ले मारलें, ताका आमी पयस दवरलें तर ती मुंजत आमचे लागीं येना. मुंजतीन पेट्यान पळया घरा फाटी आपलो दनी फाटी येता आसतना शिमटी हालोवन स्वागत करचें, कित्याक त्या पेट्याक मनशांतय ताच्या दनयातय मोग आसा आनी त्या दनयाक आपल्या पेट्यातय मोग आसा. देखूनच मुंजती सयती मोगाच्या मनशाच्या मोगाक, या पेल्याच्या मोगाक ती अत्रेकतात. प्रकृत पळया आमचे बाबारी आसची प्रकृती. आमी प्रकृतीचो मोग करता जाल्यार मात्र प्रकृती आमकां फाटी दिता. जर आमकां प्रकृतीचो मोग ना तर आमी रूख झाडां लायना. बगार आमी ह्या आमच्या प्रकृतीचो आमी देसवाट करता. जेन्ना आमकां प्रकृतीचो मोग आसा तेन्ना त्या प्रकृतीची आमी जतन घेता. कितेंच वायट बादाक ह्या प्रकृतीक जायनाशें आमी जतन घेता. आमी काम करच्या जाग्यार आमकां जर आमी जावं पुरो इंजिनियर, आमी जावं पुरो दाक्तर, जावं पुरो आमी एक मेस्त या आमी एक कुली काम करचें, आमकां त्या कुलीत कामांतय जावं दी या खंयचेंय तें काम जावं दी, ताचेर मोग आसा तर मात्र तें काम आमी बऱ्या रितीन करूंक फुडें सरता. नंतर त्या कामांतय आमकां एका रितीचे बरें चिंतप आसना. शेजारी पळया, आमी शेजाऱ्यांचो मोग करता तर मात्र थंयसर बरें शेजार आसा जावंक रुता जावंक साध्य आसा. जर आमच्या शेजाऱ्यांचो आमी द्वेश करता तर थंयसर मोगाचें वातावरण उपजोवंक साध्य ना. फिरगचेंत विगाराचो हर एकली फिरगसगारां मोग करतात. जर फिरगजीचो विगाराचो मोग करतात तर मात्र विगारा विशयांत बरें उलयतात, ह्या याजका विशयांत बरें उलयतात. जेन्ना विगाराचो द्वेश करतात तर ती हर एकली कुटुंबान जावं दी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तांच्या विशयांत विरोध उलयता, तांकां आमी केडून उलयता. मोग आसा तर मात्र तांकां गौरव दिता, तांच्या उतराक मान दिता आनी तांकां आमी आमच्या कुटुंबाचो म्हणून आमी स्विकार करता. जर आमच्या वाहनाचो आमी मोग करता तर तें वाहन आमी बऱ्या रितीन वापरता. तशेंच आमचो स्वंत मोग करता जर आमी आमच्या कुडीक आमी गौरव दिता. मनशा जिवाचें वरस या मनशा जिवाक गौरव दिवचें आधुनीक ह्या वरस. आनी ह्या वर्सा आमकां हर एकल्याक एक संदेश आसा. आमी हर एकलो मोलादीक देखून आमी हर एकलो आमचो पोस करूंक जाय. आधुनीक समाजांत आमी पळोवचें तर जायते रेशीन ल्हान कारणां खातीर, शुल्लक कारणां खातीर जीवघात करून घेवचें आमी पळयता. कित्या खातीर? कित्या कारण आमी आमचो मोग करिना. आमचो मोग करूंक जाय. जेजून सांगला जसो तुजो करताय, जेजून सांगला तुजो करिनासतना पेल्याचो मोग करूं सांगू ना. बगार तुजो कर, तुजो केल्ल्या बरी तुज्या पेल्याचो मोग कर. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या जिवाचो आमी मोग करूंक जाय. जर आमच्या जिवाचो आमी मोग करता तर आमकांच आमी पयलें गौरव दिता. आमकां कितें गरज आसा तें हर एक दिता. बरें खाण पोशण आमच्या कुडीक आमी दिता. बरी भलायकी आमची उरच्या खातीर आमी दिसपडटे एक्सरसायज करता. तशेंच आमकां बऱ्या वेळाक वखद हाडून आमच्या कुडीची आमी जतन घेता. जर आमकांच आमचेर गौरव ना, आमकांच आमचेर मोग ना तर आमी पेल्याचो देवाचो मोग करूंक असाध्य. पयले जाणा जावंक जाय आमी आमचो आमी मोग करूंक जाय. पयल्या सुवातेर आमकां गौरव दिवंक जाय. आमच्या कुडीची आमी जतन घेवंक जाय. आमी हर एकलो देवाच्या रुपाचो आनी सारक्याचो व्यक्ती जाल्ल्यान पयल्या सुवातेर आमकांच आमी गौरव दिवं, आमकांच आमी मोग करूंक आमी शिकूंक जाय. जेन्ना आमचो आमी मोग करता तेन्ना पेल्याचो मोग करूंक आमकां साध्य जाता. जुवांच्या त्या पत्रांत मोगा विशयांत जुवां भोव अर्थाभरीत रितीन म्हणटा. मोग म्हळ्यार देव. जो कोण मोगांत रावता तो देवांतय रावता. जो कोण मोग करता तो देवाचो. आमी हर एकलो मोगान जियोंक जाय. तर मोग म्हळ्यार कितें? मोग म्हळ्यार पयल्या सुवातेर देव. मोग म्हळ्यार देव.
तर आमकां खरो मोग खंयसर आमकां पळोवंक मेळटा. पवित्र पुस्तकांत सुरवेल्या पानांत हांव निमाण्या पानां म्हणसर पळोवचें तर देवान ह्या आपल्या भुरग्यां थंय आपल्या परजे थंय केल्लो मोग आमकां उगडापो जाता. देवान सगळ्या मनशां असो मोग केलो देखून सगळ्या मनशां कुळाक आपणाच्या सारक्यासो स्वरुपाय सकून रचलो. ताचे उपरांत जेन्ना इस्रायल प्रजा इजिप्तांत कश्टांत आसतना तांचो मोग आसलो देखून देव तांकां परत बसयलेल्या गांवाक आपोवन हाडून येता. उपरांत तांची जतन घेवच्याक विविध मनशांक धाडून तांचो मोग करता. निमाणें आपल्या एकल्याच पुताक संवसाराक ओपून दिता. देवाचें उतर म्हणटा देवान संवसार असोय मोग केलो, म्हणजे संपूर्णपणी देवान ह्या मनशाकडे असो मोग केलो आनी आपल्या एकल्याच पुताक संवसाराक ओपून दिलो. कित्या खातीर? संवसाराची नीत करच्या खातीर न्हय, वागार संवसाराक आपणा थंय पाटी हाडच्या खातीर, आपल्या परजेक मोग करच्या खातीर. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी आज संभ्रमची परब, जेजूच्या पवित्र काळजाची परब, जेजूचें पवित्र काळीज मोगाचें संकेत. जेजून खुर्साचेर आपणाचेंच बलिदान भेटयलें आनी आपणाचो मोग ताणें आपल्या परजे थंय ताणें दाखयलो. जेजून आपणाचेंच रगत वारयलें. कित्या खातीर? आमची हर एकल्याची सडवण करच्या खातीर. आज ह्या जेजूच्या पवित्र काळजाक मान करता आसतना 3 संगती आमी आमच्या दिसपडत्या जिवितांत पाळूंक आज आमी फुडें सरूंक जाय. सांत पावलो मोगाच्या लक्षणां विशयांत सांगता आसतना थंयसर म्हणटा मोग जावन आसा निस्वार्थ. ज्या मोगांत मोगाळ भावानो आनी भयणीनो स्वार्थ आसा तो मोग खरो मोग न्हय. स्वार्थ आसा तर जर दादलो आपल्या पत्नीचो मोग करतना स्वार्थपण चिंता, म्हाका कितें लाभ मेळात, म्हाका कितें बरेंपण मेळात म्हणून चिंता, तर तो खरो मोग न्हय. एक स्त्री आपल्या दादल्यातून कितें म्हाका बरेंपण मेळात, म्हाका कितें आस्तबदीक मेळात गी म्हणून त्या दादल्याचो ती मोग करीत तर तो मोग खरो मोग न्हय. मोग जावन आसा निस्वार्थ. कित्याक? देवान आमचो मोग करता आसतना कितेंच स्वार्थपण चिंतूं ना, स्वार्थपण चिंतूं ना. निस्वार्थपणी आपल्या पुताक ताणें ओपून दिलो आनी आमचोय मोग निस्वार्थ मोग जावंक जाय. आमचे थंय स्वार्थ आसूंक नजो. दुसऱ्यान मोग जावन आसा सोंसणीक म्हणटा सांत पावलो. सोंसणीकाय आसा तर मात्र थंयसर मोग आसूंक साध्य. सोंसणीकाय ना. आमच्या कुटुंबांत आमी जाणां आमची जेन्ना सोंसणीकाय सुकोवन वता त्या वेळार त्या दीस आमच्या कुटुंबांत मोग आसना बगार द्वेश राग मात्र आसता. मोग जावन आसा सोंसणीक. आमच्या दिसपडत्या जिवितांत जशें देव इस्रायल परजे थंय सोंसणीक जालो. पळया, इस्रायल परजा देवान थंयचो मोग केलो, तिका सडवण बसयले त्या गांवाक आपोवन हाडटा आसतना इस्रायल परजा परत आनी परत देवातावन विरोध केली, देवातावन पयस गेली. पूण देव मात्र तांचे थंय सोंसणीक जालो आनी त्या सोंसणीकायचो फळ जावन आमकां हर एकल्याकी सडवण मेळ्ळी. तर मोग जावन आसा सोंसणीक. आमच्या दिसपडत्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबाच्या त्या जिवितांत सोंसणीकाय आमी आसूंक जाय. तिसरें मोग जावन आसा संपूर्ण समर्पण. जेन्ना एक दादलो स्त्रिये खातीर आपलें समर्पण करता आनी स्त्री दादल्या खातीर संपूर्णपणी समर्पण करता, थंयसर खरो मोग आसूंक साध्य. 3 संगती खऱ्या मोगांत खरो मोग जावन आसा निस्वार्थ, खऱ्या मोगांत सोंसणीकाय आसा आनी खऱ्या मोगांत समर्पण आसा. तर आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमी मोगांत रावूंक जाय. आयची वाचपां आमकां आमी आद्वेंताच्या काळार आसा देखून जागृत रावा म्हणटा. कशें जागृत रावा जाय? त्यो बुद्धवंत देडयो आपल्या कळशुलांनी तांणी दिव्या सवें तेल घेतलें. तशेंच आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमी जागे रावूंक जाय. आमच्या भावार्थाच्या त्या दिव्यांत आमी हर एकल्यांनी मोग म्हणलें तेल घेवन आमी वचूंक जाय.
जर आमच्या हर एकल्याच्या दिव्यांत मोग म्हणलें तेल आसा, खंडीत जावन आमचे दिवे सदांच पेटतले आसतले. नंतर त्यो बुद्ध देडयां बरी आमचे दिवे हर एकल्याचे पालवतले. आमच्या जिवितांत संतोष आसचो ना, कित्याक त्यो बुद्धवंत देडयो त्या लग्ना माटवान भितर सरूंक तांकां साध्य जालें, कित्याक तांचे लागीं दिवे आसले, दिव्या सवें तेल आसलें आनी तांच्या जिवितांत संतोष तांकां फावो जालो. त्या संभ्रमांत तांकां वांटेली जावं तांकां साध्य जालें. आनी आमच्या दिव्यांत मोग म्हणलें तेल आसा तर खंडीत जावन आमी त्या बुद्धवंत देड्या बरी सोम्याच्या त्या सावळेंत देवाच्या त्या आदारांत आमकां हर एकल्याकी आमचें जिवीत सुगामपणी चलोवंक साध्य जातलें. तसो जेजू मोगाचें संकेत आमकां हर एकल्याकी मोगांत ताच्या एकवटान रावूंक कृपा दिवं दी म्हणून हे पवित्र बलिदाना वेळार मागया. आमेन. त्रिएक देवा थंय आमचो बाबार्थ आमी उसारया. सतमंता देवा, सर्पदवेदार बापा, सर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया तो पवित्र वरवीं गर्भे संभवलो, अवकार मर्यता जल्मलो, पोंस पिलात कालक सुसले, तो मेलो आनी ताका निके पिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो, सरकार सोडलो, सर्पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, मेल्ल्यांची मुनसबी करून येतलो, सतमंता पवित्रत्म्या कतोली पवित्र सभे भक्तांचो एकत खंयचे बक्षणे कुडीचें जिवन पावन सस्नाचें जिवीत. आमेन. मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो, आमी जायत्यो गरजो त्या सावा घेवन हांगासर आसा. आमची गरजो, आमच्या फिरगज कुटुंबाच्यो गरजो, आमच्या दिसपडत्या जिविताक जाय आसली कृपा आतां आमी देवातावन जोडून घेवया. पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी कार्याळ आनी आत्मीक जिणेन सदां जागृत आसचें मुखेली जावन सुवातेक साक्षी जायशें कर म्हूण मागता. जबाब: बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या समाजाच्या मुखेल्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर सदांच वावरिशें कर. गरजेवंतांक सदांच कुमो करून समाजेंत न्याय, नीत आनी समाधान स्थापीत करूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. समेस्त युवा जाणांनी कुटुंबाची आनी इगर्ज जबाबदारी समजून तरणाटपणार मादक द्रव्यांक, आमाल पियोवण्याक, इतर कोट्या सवयांक गुलाम जायनाशें जागृत आसचें तांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. कोरोना तशेंच हेर पिडे वरवीं कोस्टांच्या समेस्त लोकांक तुजी काकूळट दाखय. तांची सेवा करतेल्या समेस्तांक तूं सांबाळ. अशें समेस्तांनी तुजी स्तुती करूंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हाजर जालेल्या आमी समेस्तांनी सदांच मागणें, बोगसाणें, सेवा ह्या मुखांत तुज्या पुताच्या येण्याक तायराय करीशें कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या फिरगस याजकांनी तशेंच लायक मुखेल्यांनी जेजूच्या पवित्र काळजाची देख घेवन एक मोगा बरीत फिरगस कुटुंब बांदून हाड. जेजू क्रिस्ताक साक्ष जायशें कर म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमचे फिरगजेचें फेस्त आचरण करच्या ह्या संदर्भी जेजूच्या पवित्र काळजाक आमी सर्वांनी मान कर आमची कुटुंबां जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पून आमचीं काळजां जेजूच्या काळजा सारकी कणवाळायन भरलेली कर म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. एक घडीभर आमी आमचे दोळे दंबिया, मौन रावया. आमच्या कुटुंबा खातीर आमी प्रत्येक रितीन मागया. ह्या दिसांनी कुटुंबांत मोग उणो जाला, कुटुंबांत सुस्नीकाय उणी जाल्या, कुटुंबांत समर्पण उणें जालां. आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांत मोग, मैपास, एकवट राज जावचे खातीर कुटुंबांत आसच्या सर्व सांद्यांक तसो दिसपडतो वावर जावं पुरो कृशी तशेंच इतर वावर परगांवांत आसच्या सर्व भाव भयणीक तांच्या वावरांत तांकां तदोसकाय तृप्ती, भद्रती, आमच्या भुरग्यांक बरी भलायकी, शिकूंक बरी मोत,
बरेचशे गुण फावो जावचे खातीर ह्या फिरगस कुटुंबांतल्या हर एका कुटुंबांत शांत समाधान रास जावचे खातीर हांगासर वस्तीकरच्या याजकांक तशेंच इतर संघ संस्थांनी वावर करच्या सर्व भाव भयणींक फिरगस कुटुंबांतल्या सर्व संस्थांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. प्रितीवंत बापा, तुजे ते आमी उबारलेली ही कलती मागणी तूं दयेन स्वीकार कर. तुवें आमचो मोग केलोय आनी संपूर्णपणी तुवें आमचो मोग केलोय आनी हो मोग आमी दिसपडते नियाळ करन आमच्या भाव भयणी तें सगळें तस्सो मोग वांटूंक आमकां तूं कृपा दी. आमकां हर एकल्या की मोगाची हात्यारां कर. आमच्या काळजांत मोग वाळासो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दुबळ्या धाकट्या मोती आमी
पवित्र काळजाच्या फेस्त दिसा आमी भेटोवचें अर्गां बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. भोव मोगाळ बापा, तुज्या प्रितीवंत पुताच्या काळजसो उतरावर तो मोग पळयवन हे आमचें बलिदान दयेन मानून घे. आमचे असत खायेक लागून आमी परतून परतून तुका अपमान करता, तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विश्वासी मोगाक लागून उदार काकुळतीन आमच्या अपराधाचें बोगसणें आमकां दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजा उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वंतय जेजो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो, खुर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या काळजांतले वावले रगत आनी उदक जिवीत दितल्या संस्कारांची पवित्र साबेक फुटली जर सडवणेचे जरीन संतोषान तान बागोवच्या. आपल्या विद्दल्या काळजांत सडवणदार सगळ्या मनशांक आपयता. देखून आतां दुतां भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. ताका जय, उत्सर्गी तुका जय जय, उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजें धांवन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदें तितावन अस्तमते पर्यान तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कलतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पळोवन आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासो समर्पोवची. तेच परी जेवण जातस ताणे खास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची खास, नव्या आनी सस्ती कराराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक
तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले हे मोच्या उगडासा करा. Bavartu sogut părgătuia. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभदा तुझे पुनर्जीवन बोल आम्ही परगडता तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आम्ही बापा आमचे सडवणे पासोद तुझ्या पुतान सोसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या आनंद बरेत पुनर्जिवानपणाचो आनी सरकार सडण्याचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हणून ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या थिस्स बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पुसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान बर आनी जेजू सोवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत आंकवार मरयेच्या तिसो पती भाग्यवंत जुजे तुझ्या भाग्यवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्तसाक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेत गवळ्या आनी मनेऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वारशिल्यो तुज्या पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुझे उजीर तूं एकठांय केल्ल्या ह्या तुझ्या कुटुंबाची मागणी दयान आयकून घे. खणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें तें एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजी इश्टागतींत ह्या संवसारांत अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बगून ससनाक दादोशी जातल्या मन आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. Tias Jesu वरवीं तियास जेजू सांगता तियास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनात धरून ताने शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन गावुया. खुशी सरकार जाता तशी संसारान आमचो दिसपडतो ग्रास
संवसारांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशेन त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार ककुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुझी ससनाच्या ससना तुझी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूणच्या पवित्र सभेच्या बोवर्ताचेर दिश्ट घाल तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जियेता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससना सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवय आसूं माया मोगोचो गुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती पाठोवया देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दे पळयात हो जेजू आमच्या हर एकल्याच्या मोगांत भरून आपणाचें जिवीत समर्पण केल्लो आज आमकां हर एकल्या की आमच्या उतरान आनी करण्यान पेल्याचो आनी देवाचो मोग करूंक उलो दिता तो ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या ह्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी Somiar Jupdarin Shumakapavana, on the children's Makapala. जेजू मुझ्या राया स्वागत करता तुका वरत्या मोगान वडत रेगा राखून आसा सेवच्या तुका वरत्या मोगान वडत रेगा राखून आसा सेवच्या तुका जेजू मुझ्या जीवा स्वागत स्वागत तुका जेजू मुझ्या राया स्वागत करता तुका वरत्या मोगान वडत रेगान राखून आसा सेवच्या तुका वरत्या मोगान वडत रेगान राखून
ಬೆಳಗಿದ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಈ ಬಾಳ ರಚಿಸಿದ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಈ ಜೀವ ಬೆಳಗಿದ ನಿನಗೆ ರಾತ್ರಿಯ ನೀರವ ಕತ್ತಲಲಿ ಸ್ವರ ನಿನ್ನ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ನನ್ನ ಕಾತರಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯೇ ಕಾರಣ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಈ ಜೀವನ ನಿನಗಾಗಿ ಮೀಸಲು ಈ ಜೀವನ ಎಂದೆಂದು ಧನ್ಯನ ಆರಾಧನೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಈ ಬಾಳ ರಚಿಸಿದ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಈ ಜೀವ ಬೆಳಗಿದ ನಿನಗೆ देवा आमच्या बापा या प्रतिमोगाच्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला ताचे वरवीं सैबावर तो मोग आमच्या काळजांनी पेटय अशें तुज्या पुता जेजू सरशी आमकां अदीक अदीक वडून घे आनी आमच्या भाव भयणी सोबे तो खरेंच जियेता म्हणून वळखून मोगान तांची साखरी करूंक आमकां कृपा दी या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. मोगाच्या भाव भयणींनो आमी समेस्त याजाक तुमकां सर्वांक बरें फेस्त मागता. आमचें वार्षिक फेस्त ह्या कोविडाच्या वर्सा सादेपणान करी जे म्हणून समेस्त ह्या अपेक्षा आली आनी त्या प्रमाणे तें जालां आनी सहायकार दिल्ल्या सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी जेजूचे पवित्र काळीज आमकां सगळ्यांक सर वायटातावन ह्या मारेकार पिडेतावन ह्या सगळ्या वर्सां मुखल्या वर्सां आमकां राखून दी आनी सर आमच्या भक्तिकांचेरय सर आमच्या फिरकजकारांचेरय गांवां परगांवांत आसल्या सकट आमच्या मोगाचें जे समेस्तांचेर ह्या फेस्तांतावन लाभचीं सर बेसावां पवित्र काळीज दाराळ मापान वचूं दी म्हणून हांव मागतां. आयचे प्रधान ह्या जाग जावन आमचे आदले सहायक विगार बाप ऑल्विन रिचर्ड सोज सेंट इंजिनियरींग कॉलेजीचे सहायक निर्देशक ते हांगासर येवन बापूर बायतरान संभ्रमी मिस्तांनी भेटयला करता बरीत प्रसंग तांणी आमकां दिला. काळजा दिव्यांनी मोगात ह्या घेवन आमी जेवचे येण्याक तयार रावया. आसतना आदवेंत काल सुरू जालो खंडीत जावन आमी ह्या आदवेंत कालार साजुल्लो एक संदेश ताणें दिला. आदवेंत कालार जेवचे येण्याक म्हूण सांगल्यार आमी गरजेवंतांच्या गरजेकी पावोवंक आमी तयार आसूंक जाय. जेवचो मोग आमी एकामेकाक वांटूंक जाय. खंडीत जावन हो संदेश दिला. पाद्र्यापा तुमकां देव बरें करूं. अशेंच सकाळीं मिसा फादर स्टॅनी पिंटो आमचे आनी एक सहायक निर्देशक हांगा सहायक विगार आशिल्ले सेंट वर्कशॉपान ते सहायक निर्देशक तेय आशिल्ले सकाळीं मिसाक तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. हांगाच रायले आमचेच फिरकजगार पाद्र्याप फादर मेल्विन नोरोना फादर रॉनी डिकुना आनी फादर जोसेफ डिसोजा तुमकां त्या गायकी देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमचेच आशे दिवपाचे वडील बाब फादर जोसेफ आसात तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या हेर दोनी गोंयांतले वडील आनी सदन भयणीकी देव बरें करूं. बापाक ह्या फेस्ताचे तशेंच संघसराचे याजकांक बाब जेरोम तशेंच फादर स्टीवन तुमकां तशेंच मोगाळ फिरकजकारान तुमकां सर्वांक फेस्ताचे उल्हास पाठयता. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. सर्व पदवेदार देव कणवळायन आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आनी सडवण दिवपी जाणवायची वळख तुमकां फावो करूं. बाबार्थचे शिकवणेन तो तुमकां पोसूं
आनी बऱ्या करण्यांनी तिरायन वाडोवंक तुमकां करपा दीव. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तोच मोगाळ देव तुमकां मोगान विश्वासी आनी आपणा थंय चलोवन व्हरो. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. बसून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. तुझ्या पवित्र काळजाक सोमिया भक्तीन आमी आस्वंदिता. तुजो मोग नियाळटा अर्गादीन हसिता. दैवीक काळजाक आमचेर बेसा. आमच्या पेटय मोगावुचो सोम्या तुझ्या दैवीक मोगाचो. पवित्र कर कृपेन दिवर नितळ निर्मळ सदांच दवर. तुझ्या पवित्र काळजाक सोमिया भक्तीन आमी आस्वंदिता. तुझो मोग नियाळटा अर्गादीन हसिता. दैवीक काळजाक आमचेर बेसा. मुगाळ पुत्राचो वेळ आमकां व्हरी आशिर्वाद दीव आमकां. जिस बळ्यांनी घालता काळजाच्या मरीच्या बदल बी काळजा जिसच्या बोपोवीत काळजा बगेन कुर्सुश करवे निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.